हुनू हुनूची मोवाळ जावन आशिल्ली भर वटे वटे पडलेले सुरनळ रेडी जाल्या. ही सुरनळ कसल्याचे आसा पुरो गेस करूं जात की तुमकां गब्ब्याचे सुरनळी षड्रसा कुकिंग चॅनलाचे न ವಿಡಿಯೋಕ್ಕೆ ಸಕ್ಕಡ ಜನಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ. आता मी एक फ्रेश गब्ब कट्टून व्हरून सुरनळे पीठ वाटूया. भारी टेस्ट जाते. तुम्ही पुरा जनान करून पळोवका. असल सिंपल रेसिपी साक मिगेल चॅनल सबस्क्राईब करू विसरू नकाची. तशी लाईक शेअर कमेंट करू काही विसरू नकाची. आता मी सुरनळ कशी करची म्हणून पळया. आका जावका आमकां सुरय तांदूळ आणि मेथी आज अळते हांवें डिस्क्रिप्शन बॉक्सान घाला कशी घालका कसं घालका म्हणून पुराय. आता सुरय तांदूळ आणि मेथी एक 2-3 वेळा लाय करून धुवून घेवचे क्लीन करून आणि एक 4 घंटे तिंबून घेवचे. तवळे गब्ब्या सुरनळ करूक आमकां जावका गब्बो मागीर आनी आमी नेक्स्ट गब्बो शिंदून घेवया. आता हें तिंबत घालून रेडी जाला हांगा. आता न्ही गब्बो शिंदूचे. गब्बो शिंदून केन्नाय एक उदकां घालता म्हणून गोत्तस ताजे जोटी एक चिमटी 2 चमचे ताक घालून तांत भितर गब्बो शिंदून घाल्यार धवो आसता तो काळसाण येना ताका. तशें पण हांव एक चूर ताका उदकांत केला आनी तांत भितर आतां गब्बो शिंदून घालो. गब्बो सपूर शिंदून बसुका म्हणना ताजी सूत काण घेवचें आनी 4 कुडको करून सोडचें वाट्टू वचनू तें. आनी जावका फोव धुवून घेवचें आनी ग्रायंडरार वाटल्यार लायक वेट ग्रायंडरार मिक्सरार नज्ज म्हूण कांय ना. आतां हे गब्ब्या सूत आसना हें सूत येना हांवें पोळ्याक म्हण लेखतली तुमी. ना सूत येना. सूत पळय आतां आमी वाट्टून घेतना तें तिंबयलेलो तांदूळ मेथी आनी धुल्लोलो फोव आनी गब्बो पुरो वटू घालून वाटूचें. पळय आतां फोव धुल्लोलो घालो तेन्ना पळय तें वेट ग्रायंडरा पळय आमकां दिसता न्हू तें सायडा हात अशी आसा पळय हेचे हांगा. आतां हें गब्बो वाट्टू घाल्ले कुडले तांतू खंय सूत वरले वय म्हूण जाल्यार आमी शिंदितान पुरा काडटा क्लीन करून पक्कने वरले वय म्हूण जाल्यार ते हात अशी आसा पळय ते सारचे ताका थंय शिरकून बसून आसता. सान एक गुळ अशी जावन आसता वाट्टून पीठ काडटना तें काडून उड्डयल्या जालें. तशी जी मिक्सरार वाटयतना तो ब्लेडा पंदाक शिरकून एक सान गुळ अशी रब्बून आसता तें काडून मागीर वापस उड्डोवचें. हें आतां नय वाट्टून गेलें गुडगुडी वाट्टून पीठ केलें आनी आतां हें आमकां 8 to 9 hours फर्मेंट करूं दवरता. आतां हांव हें पीठ काडून घेता आनी धांकून दवरता. एक 7-8 घंटे धांकून दवरचें. एरसा पळयाची लायक फुगून येता पीठ. पिठा हेळता पळयाची मस्त पातळ करूं काय ना आमगेले मुष्टी पोळ्या पिठा बरी आसूं का. हाका सोडा पिठी जेवो कसले घालूं ना. आतां एक पोळ्यांक घायल दवरची आनी तापोवन घेवचें. हाका तूप आनी तेल मिक्स करून घाल्यार एक नमने टेस्टी जाता हो पोळो. एक दवलो पीठ काडचें आनी लायक पोळ्यांक घायल तापोवन तरी घालचें. घालून पळयाची सम मस्त पातळ म्हूण सारोवचें ना. मुष्टी पोळशी चिक्की एक रावंड अशी पातळायल्या वरी करचें आनी धांकून दवरचें. ताका पळय आतां वट्टे पडू सुरू जाल्याची भर वट्टे पडताची आनी मोव मोव जाता. एक 30 to 40 सेकंड भितर शिजून आयलो पोळो. उंगती घालका म्हूण ना अशीच भारी रूच जाता. हाका सायडाक सांबार की हिंगा चटणी की भारी लायक जाता. हांव हिंगा चटणी केलेली हांगा भारी टेस्ट जाता. आमगे ते पूरा जनाक भारी प्रीती हो. आनी गब्ब्या गुण अंतू सांगची नाका पूरा जनाक गोत्त आसता तांतू कितले मेडिसिनल प्रॉपर्टीज आसा म्हूण सांगून ते देखून गब्बो मेळ्ळ्यार एका गरकड केळें जून जावन गब्बो काडल्यार गब्ब्याचें सुरनळ करूं विसरू नकाची. पूरा जन करून जाता तुमगेले व्यूज कमेंट सेक्शनान शेअर करायची. तुम्ही सपोर्ट केला मात्र आमकां खुशी जाता. मुगेले नवे विडियोज खातीर बेल आयकॉन प्रेस केल्यार तुमकां ताजे नोटिफिकेशन्स येता. थँक्यू फॉर वॉचिंग.